आणि गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी संघटनेन जैत मेळयले। गोवा फॉरवर्ड आणि NSCYच्या पॅनलाक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेक हारयले। राज्य पावण्यावेल्या विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचेर साई देसाई वेचून आयले। त्याच्या जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान परबी दिली। उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतींचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे भाजपाचेच आसतले अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले। एका सुवाळ्या निमतान सदानंद शेट तानावडे मंगळारा दिवचले आयिल्ले। त्या वेळार जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या येसा खातीर आनी खोस उक्तायली। तशेंच दिवचल तालुको भाजपा खातीर 100% सुरक्षीत आसा अशेंय तानावडे हांणी सांगून भाजप कार्यकर्त्यांची तोखणाय केली। आरजेपीचो एकुलतो आमदार विरेश पोरकारान आपलो वावर करून सांताक्रूज मतदारसंघात उजो पेटोवन आपलो उमेदवार वेचून हाडलो। मात आरजेपीचो सुप्रीमो म्हणपी मनोज परबाक आपले मतदारसंघ राखपाक खंय तरी फाटी पडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। आता लोकांक विरेशाचे पांय कितले उदकांत खोल आसा हें दिसून आयलां जाल्यार मनोज परबाच्या वावराचेर प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान केल्ली फ्रेंडली फायट तांकां म्हारग पडिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर युती केल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघांतल्यान आपआपले उमेदवार रिंगणात देंवयले। मात दोनूय मतदारसंघांतल्यान तांकां हार खावची पडली। अडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणांतलो दुबावीत विवेक सिंग हाचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त न्यायालयान भायर मारलो। जाल्यार प्रियांशू ठाकूर आनी राजवीर सिंगानिया हांकां सशर्त जामिनाचेर सोडले। जाल्यार लुथरा भावांची पुलीस कस्टडी आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या। मोपा विमानतळाचेर GMR या विमानतळ व्यवस्थापन कंपनीन अचकीत शुल्क वाडयिल्ल्यान टॅक्सीकार चाळवले।
प्रवाशांक घेवपा खातीर 2 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार टॅक्सीकारांकडल्यान 200 रुपया दंड घेवपा विशीं GMR कंपनीन नेम लागू केल्ल्यान टॅक्सीकारांनी रस्ता रोको आंदोलन करपाचो यत्न केलो. वास्को बुटेबाट वाठारांत थळाव्यांनी एका चोराक रंगेहात धरलो. लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 जाणांचो एक गट खंय चोरी करपा खातीर एका घरांत घुसले. मात सादूर लोकांनी 5 एका चोराक रंगेहात धरलो जाल्यार बाकीचे 4 पळून गेल्ल्याचें कळटा. त्या घरांतली फामील 5 दीस जाले भायर गेल्ल्यान घर खाली आशिल्लें अशें कळटा. मजगतीं त्या चोराक पुलिशेन ताब्यात घेतला. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वेंचणूक सोंपले उपरांत राज्य वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता फाटीं घेतल्या. हे विशीं राज्य वेंचणूक आयोगान आदेश जारी केलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 29 नोव्हेंबर सावन आयोगान आचारसंहिता लागू केल्ली. मतमेजणी जाले उपरांत सोमारा मध्यानराती सावन आचारसंहिता फाटीं घेतल्या. एके सांचदेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात सुकूरच्या अल्लाबक्श सय्यद बादे हाका पर्वरे पुलिसांनी अटक केली. दुबावीत ते चलयेक स्कुलात पावोवपाचें आनी हाडपाचें काम करतालो. पॉक्सो कायद्याच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केल्या. साहित्यीक दोतोर माधवी सरदेसाय हांच्या 11व्या पुण्यतिथीच्या उगडासाक जागान आयोजीत केल्ले माधवी उगडास भौशीक व्याख्यान प्रियोरच्या रवींद्र केळेकारांच्या राबितो घरा जाले. पीटर रोनाल्ड डिसोजा गोंय विद्यापीठातल्या आदल्या राज्यशास्त्र विभागाचे मुखेली आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज शिमलाचे आदले संचालक आनी राजकारण आनी उतरां भास आनी नियंत्रणाची पद्दत हे मुखेल उलोवप केले. डिसोजा हांणी भारत आनी इस्रायलांतल्या देखींचो आदर घेवन आंदोलनजिवी धर्मनिरपेक्ष आत्मरक्षण हे सारख्या उतरांची नवी व्याख्या कशी केल्या ती प्रबळ राजकीय कथनांक कशी अनुकूल जाता हाचेर उजवाड घालो.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. उत्तर प्रदेशच्या अमेथीत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयले जाल्यार 16 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बरेच दुखे पडिल्ल्यान ट्रक चालकाक अदमास येवंक ना आनी ताणें थेट वचून रेलिंगाक धपको दिलो. हो अपघात 3 ट्रक, 1 कार आनी एका बसी मदीं जाला अशें कळटा. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. मंगळारा नोएडाक दाट दुखे पडिल्ल्यान 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण यमुना एक्सप्रेसवेचेर मोटरसायकलीक येवन अज्ञात वाहन चालकान धपको दिलो. जाल्यार दुसरे वटेन उत्तर प्रदेशच्या अमेठी जिल्ह्यात 6 वाहनां मदीं टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. ह्या घडणुकांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मंगळारा पंजाबच्या एका शाळेत बॉम्ब थ्रेट आशिल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयली. हे विशीं एका अनवळख्यान शाळेच्या अधिकाऱ्याक मेल धाडली. शाळेच्या अधिकाऱ्याक कळटाच तांणी शाळेच्या विद्यार्थ्यांक तात्पुरते दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत केले. उपरांत ही एक वावडी आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें.
ग्वालियरच्या क्रायम ब्रांच आणि सायबर सेल पंगडान 2 फेक मॅरेज कॉल सेंटरांचो पर्दाफाश केलो. उपरांत 2 बायलांक ताब्यात घेतल्या अशें कळटा. पयले म्हायती प्रमाण लग्न जुळोवन दिवपाचें हायस दाखोवन ह्या बायलांनी खंय जायत्या जाणांक लुटल्यात. दर एकल्यान आयच्या काळात सादूर रावचें अशें आवाहन पुलिसांनी केलां. दिल्लीच्या आनंद विहार वाठारात दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण AQI लेव्हल 466 आसा अशें कळटा. हाका लागून येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली. तशेंच थळाव्यांनी भलायकेचेरूय हुस्को उक्तायला. दिल्लीक दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच विमानतळाचेर सुमार 10 विमानां रद्द जाल्यार 270 विमानां डिले जाल्ल्याचें कळटा. विमान सेवा अचकीत डिले जाल्ल्यान वा रद्द जाल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाली. धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. जम्मू काश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यात कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच दाट धुके दिसून आयले. शहरात बर्फ पडिल्ल्यान ही थंडी पडल्या. बरीच थंडी पडिल्ल्यान लोकांचे जनजीवन विस्कळीत जाले. बरेच धुके पडिल्ल्यान वाहन चालकांची गैरसोय जाली. सगळ्यांनी भायर फिरता आसतना स्वेटर तशेंच कानटोपयेचो वापर करचो अशें आवाहन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी केलां. मंगळारा अहमदाबादच्या सनन वाठारा लागसार एक सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन वचपी ट्रक उमथलो. ह्या वेळार ट्रकांतल्यो सगळ्यो बाटल्यो रस्त्यार पडल्यो. ट्रक चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो अशें कळटा. पुलिसांनी घडणूक थळार पावून सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो आनी तशेंच ट्रकूय बी ताब्यात घेतला.
अहमदाबादच्या भलायकी खात्यान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण डेंग्यू आणि गॅस्ट्रोएंटरायटिसाच्या केसींनी वाढ जाल्या. मेल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 21 दिसांनी 45 डेंग्यूचे दुयेंती जाल्यार 172 गॅस्ट्रोएंटरायटिसाचे दुयेंती नोंद जाल्यात. टेमवाडो मोजेच्या दर्यादेग वाठारांत कासव संवर्धन मोहीम चालीक लायतात. मात अजून मेरेन ह्या वाठारांत बऱ्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र संबंधीत प्रशासनान उबारूंक ना. दुसरे वटेन आतां मेरेन एकाय कासवान ह्या वाठारांत तांतयां घाल्ली ना. ह्या वाठारांत सारक्यो साधन सुविधा ना. देखून ह्या सुवातेर बऱ्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र उबारचे तशेंच सरकारान हे विशीं अभ्यास करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. फुडल्या कांय दीस उत्तर गोंयांतल्या कांय भागांनी बरेच धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हाका लागून थळाव्यांनी सावध रावचे तशेंच जम्मू काश्मीरच्या कांय भागांनी स्नोफॉल जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच बारीक पावस चिडचिडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. बेतोड्या दत्तगड वाठारांत लाखांनी खर्च करून कोयराचो प्रस्न मुळांतल्यान हुमटावन उडोवपा खातीर कोयर प्रकल्पाची बांदावळ उबारतली खरी. पूण कांय लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हो प्रकल्प आतां धवो उत्ती जावन रावला. जाका लागून वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. सरकारान आनी थळाव्या आमदारान हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात. आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो.
दात जर दिसपट्टे साफ दवरत जाल्यार काळजाचे दुयेंस वा डायबिटीस वाडपाची शक्यताय खूप कमी. दोतोरांच्या म्हणण्याप्रमाण चडशे काळजाचे दुयेंस दात साफ न दवरिल्ल्यान जाता. कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात नितळ करचे. कसले बारीक कूस लेगीत दातांत शिरकून उरले जाल्यार ते मोठ्यार पडपाची शक्यताय आसा. हालीसराक लंग कॅन्सराचें प्रमाण वाडपाक लागल्या. पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताच्या सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता. सोरो न पिवपी तशेंच सिगार न ओडपी लोकां मदीं लेगीत हे दुयेंस सांपडटा. हालींच एका 31 वर्सां पिरायेच्या बायलेक ह्या दुयेंसान मरण आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता. तिका कसलेंच व्यसन नासतना हें दुयेंस निर्माण जालें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंय विद्यापीठाच्या वेंचणुकेंत काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या पॅनलाचे जैत. अभाविपाक हारयत वट्ट